गजानना श्री गणराया आदिवंदू मंगलमूर्तीच्या पायाकडे नतमस्तक जाऊन आईच्या कार्यावळीक सुरुवात करूया। हांव अंकिता देऊलकर, विघ्नहर्ता मोरया कार्यावळीक तुमकां येवकार दिता। बाप्पा घरात आसप म्हळ्यार सगळ्यांकूच उमेद। हे दीस वयचेच न्हय अशें सगळ्यांकूच दिसता। सगळींच आपआपले परीन कितें ना कितें तरी घरात करपाचो यत्न करता। कांय जाणांच्या घरात तर सत्यनारायण पुजा जाता। खूबशीं जाणां ही पुजा आंगयतात। पळोवया चवथी कडेन ही पुजा करपा फाटलें कारण कितें तें। सत्यनारायण पुजा केल्या खातीर सगळें कार्य बरें जावपाक आनी सगळ्यांचे मन इच्छित कामां जावपाक जाय। सगळें कितें कार्य आसा ते कितें तरी कोर्टान वेव्हार कितें आसा ते कोणाची मागणें केलें आसता अशे रितीन गणपतीचे समोर एक सत्यनारायण पुजा करतलो अशी प्रार्थना करता। तशे रितीन कितें आसा गणपतीच्या पुजाचे दुसरे दीस किंवा चतुर्थ दीस अशे रितीन एक सत्यनारायण पुजा करता। तातूंत सगळ्या तेंची इच्छित मनोकामना जातले पूर्ण जातले म्हणून तेंचे हे सत्यनारायणाची पुजा करता। सत्यनारायण पुजा म्हणल्यार सगळे देवाचे कितें आसा आराधन केले तातूंत सगळे कामां मेळटले, सगळे ते मनाची इच्छा पूर्ण जातले म्हणून लोकांचे भावना आसा म्हणून ते सत्यनारायण करतलो। ते संकल्प करता गणपती फुड्यार आपल्याक कितें कार्य जालें तर आपण पुढल्या वर्षी सत्यनारायण पुजा करतलो अशी एक प्रार्थना करतले। त्या प्रमाणे ताणें मागीर दुसऱ्या वर्स ते सत्यनारायण पुजा करतले। पण मास म्हटल्यार शुद्ध दीस लोकांचे सगळे ते कितें आसा बाकीचे इतर वस्तू खाता ते नुस्तें बिस्तें खावपाचे ते सगळे शुद्धी आसता श्रावण म्हयन्यात म्हणून ते जास्त करून श्रावण म्हयन्यात सत्यनारायण पुजा अथवा ग्रह शांती कोणाच्या घरान कितें तरी बरें जावपाक कितें तरी शांती सगळें करपाचें आसलें ते हे देवाचे कृत्य सगळें जास्त करून ते श्रावण म्हयन्यात करतात। घुमटांचो गाज आनी चवथ ह्या सणाचें नातेंच वेगळें। जो मेरेन तरणाट्यांचे हात घुमटांचेर पडना तो मेरेन चवथ कशी घरांत दिसना। घुमट आरती तर चवथी कडेन वचत त्या घराघरांनी नेटान जाता। भुरगे तशेंच जाणटे उमेदीन गांवांत आरतीक वतात। तर पळोवया ही घुमट आरती। श्री
जेवणाक चवूच वेगळी. शिवराक असलें तरी एकदम स्वादिष्ट अशें हें जेवण आसता. आनी हें जेवण केळीच्या खोल्यार जेवप म्हळ्यार त्या पदार्थाची आनीकय चव वाडटा. पळोवया ही रेसिपी. रांगोळी शुभ कार्याक घरादारांनी पितारतात. बऱ्या कार्याक सणा परबांक तर जमनीर रांगोळी पितारप ही हिंदू धर्माची संस्कृती आसा. धवी फुल्ल रांगोळी आनी तातूंत वेगवेगळे रंग रांगोळेक आनीकय सोबा हाडटा. चवथीक तर बाप्पा मुखार वेगवेगळ्यो रांगोळ्यो लोक घालतात. पळोवया ही रांगोळी.
बायलांक फुलांची भोवूच आवड. फांत्यो तर सवायशीण बायलो उमेदीन माळटात. कांय बायलांक तर माथ्याभर फुलां माळपाची आवड आसता. अशा बायलां खातीर आमी दाखयता हो खासा व्हिडिओ. पळोवया कशे रितीन फांती घालतात ती. इश्टानो, आता वेळ जालो आयच्या दिसाक विराम घेवपाचो. मात फाल्यां परत मेळुया. स्वताची काळजी घेयात आनी फोगा पासून पयस रावात. देव बरें करूं.